पूर्वजांनी दोंगर कोसले मुनीस ते दादोस असले हातांनी आपल्या रोवून शेतां आता सोगोट चिंतात फाल्यांचे फाल्यां शेतां सोगल्यांनी पाड घाल्या मानाय कामेरी कोत्तात खेटां वुडबॉस सोसायटीन धांवतात सुरय तांदवाची पेज जेवतात चिवून 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 पांचूय बोटां शेतकार माथ्यार कामोय हातीन बोडी बैलांचे जोत वोडी ती विकून सोडली जोतां आदी शेतान काम करी गोंयकार दादले बायलो तांदूळ मेस्ताली घेवन लांकडाच्यो पायल्यो आतां शेतान येतात जिंगा मामी वयल्यो मात बोरूंक उजार कोत्तात शिमिटाच्यो कायल्यो मात बोरूंक उजार कोत्तात शिमिटाच्यो कायल्यो आदल्यांचे तें रांदप रुचीक दोस दोदोल तशेंच बेबीक आतांच्या बायलां लागीन जायना आदी फेस्ताच्या आदल्या दिसाक आलें लसूण लाई मासाक कुडवाची उगोडटालीं सान्नां आतां बायल म्हणटा सोताय नाका सान्नां करूंक वेळना म्हाका कोशी कोरया सूर सोदल्यार मेवना फेस्ता दीस मागीर पाव आनी चिकन तेंका तुज पोटान दोंद रोडटात सुंक मोचान जायना आदी माडार चोडोन सूर काडटालेत रेंदेर सूर घालून पीठ घालोयताले ते आदले पोदेर घोम घोम येतालो पोदेर पासार जाल्यार वाटेर आतां उंडे बाजूंक शिंकले वयले बोंडेर आतां उंडे बाजूंक शिंकलेत वयले बोंडेर आदी घोव कामाचो तो कोण आयल्यार येवन भितर सालान बसल्यार बायल ताज्या मोच्यांच्यो लेसी सोडी मोगाच्या पोती पोती म्हणून रुचीक चुलीर जेवण शिजोवन गरम गरम शीत ताका वाडी आतां बायलो शीत रांदूंक जाणा फुडलें आनी कांय घोमोना वांटूक नको नाल्लाची कोडी घोव मागीर हॉटेलाचेर वचोन पाव भाजी खाता पोटाक सुट्टोच वोडी आदले दिसा ताच्या तें पारसोर करूंक जायना तुमी म्हणटेल्यात गोडयेक मात्ता मुणा फोडना त्या तें पारसून सासू मायक पासून पडना केस्तांव पेटोसून पणजे पूत रावता चोडना केस्तांव पेटोसून पणजे पूत रावता चोडना